म्हजें नांव अक्षय नायक। हांव पासलाच्यान अक्षय नायक उलयतां। तेन्ना आमकां खूब आमगेली वाट लागप। हांव पडला, म्हगेली आई पडला। आमगेले सरान सर रमेश तमोडकर सर हेणें आमकां घर बांदून दिता म्हणलें आनी आमकां 18 दिसान आमकां रोखडें 2.5 म्हयन्या भितर घर रेडी जालें आनी आमकां काळजीच्यान देव बरें करूं म्हणटा। आनी आमचे गांवचे भाव महेश नायकान तेणेंय बीन आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी तेका आनी हेका सर रमेश तवडकर सराक खूब हांव काळजीच्यान देव बरें करूं म्हणटा। आनी पयलीं आमगे काकाचें घरा आसलें तेन्ना आमकां खूब आमगेली वाट लागप म्हणल्यार आमची एकले हांव पडला, म्हगेली आई पडला। आई पडोन 2 वर्सां जालीं, हांव पडोन 5 वर्सां जालीं टोटल। आनी म्हगेले भावू बीन एक आहा तो बीन दुर्गा वयल्यान पडलेलो। तेगेली कमराची मातशी वाटी मातशी दुखता म्हणल्यार तेका चलपाक मातशें खूब त्रास जाता। घर बांदलेलें 1 वर्स जालें, 1 वर्स 9 म्हयने जाले। जेवणा खाणाची अशी आमगे भयणी एक कामां करता हांगा चावडे टिश्यू फॅक्ट्री, हांगा सादुच्या टिश्यू फॅक्ट्री काम करता। ती एकली करता आनी आमी 5 जाणां जगता अशीं। आमी ह्या घरा येवन आमकां खूब बरें जालां आनी आमकां अशें कांय जालें ना। पूण अशें आमकां त्या घरा कडेन आसतना कितें बरें ना जावप, हांव बरें ना जावप, आई बरें ना जावप, फाट कितें ना कितें जाय। पूण आमगे अशें देवान आमकां जालें ना, खूब आमकां बदल जाला। आतां ह्या न्यू घरा येवन आतां खूब विचार मातशे बदलला। म्हणल्यार कितें हांव आतां पेट्रोल बीन घेवन आतां रोडा सायडीन बसोन हांव विकता। पेट्रोल पंपाच्यान 5-6 किलोमिटर कितले आहा, 6-7 किलोमिटर आहा। हांगा खूब जाण घेवन बसता पूण हांव हँडिकॅप घेवन बसता म्हणून खूब गिरायक जाता। कित्याक हांव हें घर बीन बांदून आमकां खूब बऱ्या पडलें आनी आमकां सगळीं आमी बरीं आहा, घराची सगळीं बरीं आहा आनी आमगेलें इतलेंच कांय ना। पयलीं खेप सांगलें आमकां खरेंच दिसलें नासलें। खरेंच दिसलें ना म्हणल्यार कितें अशें कितले जाण सांगतात इलेक्शनाक एक वोटिंगे भोंवता पळय तेन्ना कितले जाण सांगतात पूण अशें हें काम करता तें काम करताले तशें कितलें जाता पूण कोण करून दिना। निवडून येवन ना कितले जाण पयल्या कोण करून दिना। कसलेंच काम कामां लावपाक बीन दिनात। काम बीन लावपा बीन इलेक्शन हेका लायटीची बीन कामां बीन कोण लावन दिना कामां। आनी कितें पयशे आसल्यार कामां लावपाक लायता। हें आमचे सरान आमकां खूब बरें जालां। तुम्ही पळयतात GNH।